नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी ऑब्वियसली ह्या विकाचो जो विशय आसा तो म्हळ्यार आम आदमी पार्टीन आपलो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर करतकीर ही जी अलायन्स म्हणटात ताजें फुडें कितें आनी गोंयाक ताजे उपरांत परिस्थिती कितें ह्या गजालीचेर तर आमकां ह्या आठवड्याक उलोवचेंच पडटलें. आनी 3 मानेस्त म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर पयले आसात काँग्रेसीचे फुडारी सुनीलबाब कवठणकार, दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आनी राजकीय विश्लेशक क्लियोफास बाब कुतीन आनी तिसरे आसात म्हणजे आम आदमी पार्टीचे फुडारी वाल्मिकी नायक. वाल्मिकी, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. जनरली आमी पळयलां की अलायन्साची उलोवणी पयली जातात आनी मागीर उमेदवार घोशीत जाता. तुमी ह्या खेपेक एक नवीन तंत्र काडलां. तुमी उमेदवार घोशीत केला आनी तुमी उलोवणी करपाक लागल्यात. हें नक्की कितें? ह्या डिबेटीची जेन्ना इन्विटेशन आयलें ताजेर बरयल्लें टॉपीक वील बी हॅज इंडी अलायन्स लॉस्ट द प्लॉट इन गोवा टू. हाजेर हांव एकूच क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदतां, मागीर तुमच्या प्रश्नाचो उत्तर दिता. पयलीं म्हळ्यार वी आर इंडिया अलायन्स, पण आतां युपी अलायन्स म्हणना, इंडियेक एनडी अलायन्स म्हणना. सो आमकांय इंडिया अलायन्स म्हणत. इंडी अलायन्स कोण म्हणटा जाणा? नरेंद्र मोदीजी, जांकां इंडियाची एलर्जी जाल्ली आसा. तुमकां याद आसतली जेन्ना अलायन्स डिक्लेअर जालो तेन्ना देशाचें नांवच बदलून दिल्लें टू भारत, इंडिया नाकाच म्हणून. सो इतली एलर्जी जाल्ली आसा. सो तें एक क्लॅरिफिकेशन. आनी दुसरें तुमी म्हळें हॅज इट लॉस्ट द प्लॉट इन गोवा टू, म्हणजे सगळे बाकी सगळ्या कडेन इट हॅज लॉस्ट द प्लॉट. ताजेर येवया आमी. हांव सांगता 28 पार्ट्यो ह्या एलायन्सान जॉयन जाल्ल्यो. आज आमचे कडेन 27 आसा. एकूच पार्टी जी आसा जी नितीश कुमाराची, दॅट हॅज एक्झिटेड. पूण इवन दॅट इज नॉट अ सेटबॅक. ऑन द ग्राउंड पळयलें जाल्यार दॅट डिसिजन ऑफ नितीश कुमार हॅज बॅकफायर्ड सो बॅडली. एक्चुअली इंडिया एलायन्साक हाजो एडवांटेज जाल्लो आसा. सो हे फक्त 2 क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदतालो. आनी तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर म्हळ्यार हांव गोंयकारांक आज आश्वासन दिवंक सोदता की गोंयान इंडिया एलायन्स इज व्हेरी स्ट्रॉंग. वॉटेवर इश्यूज आर देर वील बी इंटरनल इश्यूज, पूण गोंयांक हांव एश्युरन्स दिवंक सोदता की गोंयच्या दोनूय सिटाचेर दे वील बी वन इंडिया एलायन्स कॅन्डिडेट फायटींग अगेन्स्ट द एनडीए कॅन्डिडेट अँड इंडिया वील वीन. पण तुम्ही दक्षिणेचो आपलो उमेदवार डिक्लेअर केलो न्ही? तशें कितें आसा, आमी दुसरे कडेनय डिक्लेअर केल्ले आसा. तुमी आमचे प्रेस कॉन्फरन्स पळयली जाल्यार आसामान आमी 3 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या, गुजराताक 2 केल्या, गोंयान 1 केला. सो कितें आसा, वी आर अ स्मॉल पार्टी आनी आमची स्टायल इलेक्शन लडपाची म्हळ्यार आमकां मातसो टायम जाय आसता टू गो टू द पीपल अँड आस्क फॉर दॅर वोट्स. काँग्रेस स्टायल मे बी अ लिटल डिफरंट, दे कॅन टेक अ लिटल मोर टायम. बट बिकॉज वी वॉन्टेड टू हॅव द बेस्ट चान्स ऑफ द इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट विनींग, आमी मातशें पयलीं डिक्लेअर केल्लें आसा. लायक आय सेड, डिस्कशन्स आर एट अ नॅशनल लेवल, डिस्कशन्स आर ऑफ पॅन इंडिया, आनी खंय गिव एंड टेक करपाचें आसा दॅट वील हॅपन. पूण फॉर अस वी फील दॅट इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट शूड बी अनाउन्स्ड एज सून एज पॉसिबल टू हॅव द बेस्ट चान्स ऑफ डिफिटींग द बीजेपी कॅन्डिडेट. बिफोर आय गो टू काँग्रेस, क्लियोफास बाब, तुमकां कितें दिसता? हांव जो प्रश्न विचारिल्लो तो तोच की उमेदवार घोशणा करप आनी मागीर चर्चा करप हे उलटी जालां. इट इज स्ट्रॅटेजीक और इट इज अ मिस्टेक? According to me, Valmiki has used the correct words. I feel the announcement is his give and take approach. I don't believe rather, their announcement of their candidate in South Goa is a serious issue. According to me, it's a public posturing for Goa, Delhi and Haryana. See, in Punjab there can never be an alliance because the ruling party and opposition can never come together. But this is posturing for Delhi and Haryana. Secondly, Valmiki is right that Congress has been slow in decision making as far as alliance seat sharing is concerned. He is on dot there. He is also correct that Nitish Kumar has not dented much, but the amount of psychological warfare that the other side has launched on the alliance, I feel the alliance is succumbing to that warfare. See, they are unable to meet the media and the warfare which is launched by them. See, now when Nitish Kumar went, it looked as though the alliance has collapsed. And that was the impression given by everybody. But I don't think that was so. Nitish Kumar was not such a stalwart
even in Bihar. But of course, he had a pan-India issue. But the problem that has arisen is that has given an impression that the alliance is in tatters. And the alliance is unable to deal with the situation. The regional parties are trying to increase their vote share, their number of seats. They do not want Congress to increase its vote share at their cost. Now, in an alliance, this is bound to happen. And I feel this ought to have been a post-poll alliance, them having a strategic understanding throughout the country. But unfortunately, they gave an impression to the country that this is going to be a pre-poll alliance for 450 seats. Now, having given that understanding to the people, according to me, people are looking at this alliance as a failure from day one. That is the biggest, you are saying, the perception that problem. is the they are unable to meet the perception battle That they launched by the created. other side. Yeah. Of course, this is what they started with. या सगळ्या मुद्द्यांच्यान बारीकसाण बट बिफोर दॅट सुनील आमी गोंयावेल्यान सुरवात करया. तुमकां दिसता आज जेन्ना आम आदमी पार्टीन कॅन्डिडेट आपल्यालो डिक्लेअर केल्ल्या भशेन केला, आतां तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? तुमी अलायन्साचो कॅन्डिडेट म्हणून ज्या जाग्यार तुमचो सिटींग MP आसा, हांव नॉर्थाक जर केल्लो जाल्यार समजूं शकता आशिल्लो, पण ज्या जाग्यार तुमचें सिटींग MP आसा त्या जाग्यार डिक्लेरेशन जालां. सो हाव आर यू लुकींग एट इट? म्हाका दिसता इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स जी आसा, इंडिया अलायन्स, तातूंत जे राजकीय पक्ष आसा सबंद देशभरातले, तातूंतलो एक म्हणल्यार काँग्रेस पक्ष आमचो आनी तसोच की आम आदमी पार्टी आसा भितर. आनी गोंयांत जी परिस्थिती जाल्या, जो कॅन्डिडेट आम आदमी पक्षान डिक्लेअर केला, जाल्यार एटलिस्ट हांव इतलें तरी म्हणूंक शकता की दोन वेगळ्यो पार्ट्यो आसल्या कारणान आमी आज एका कॉमन मुद्द्याचेर बरोबर आयल्या. कित्याक BJPक हरोवपाक जाय देश वाटोवपा खातीर, देशाच्या जनतेच्या हितान सगळे पॉलिटिकल पक्षांक एकठांय येवचें पडलां. जरी थोड्याच्यो आयडियोलॉजी स्लायटली वेगळ्यो आसतल्यो, थोड्याची काम करपाची कार्यपद्दती वेगळी आसतली, पण देशाच्या हितान आनी जनतेच्या हितान आज ह्यो पक्ष एका कडेन आयल्या. अशें बरोबर एका कडेन येवन काम करता आसतना म्हाका दिसता मसल फ्लेक्सिंग, पॉलिटिकल मॅन्युवरिंग जाताच. आनी ते संदर्भान जो कॅन्डिडेट आम आदमी पक्षान डिक्लेअर केला, इट इज पार्ट ऑफ द लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी. आतां भितर चड डिटेल्स म्हाका डायवर्ज हांगा बसून करपाच्यो ना स्टुडियोन, कित्याक तुमकां खबर आसतलें की कालूच आमचो काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष अमित पाटकर आनी आम आदमी पक्षाचोय अध्यक्ष जो अमित पालेकर आसा, ते वचून सेंट्रल लिडरशिपा कडेन डिटेल डिस्कशन करून आयिल्ले आसा. आनी आय थिंक वॉट एवर वील कम आउट ऑफ दीस एंटायर एपिसोड वील बी इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ पीपल ऑफ गोवा. आनी गोंयचे हितान आनी गोंयचे जनतेचे हितान जे लार्जर इंट्रस्ट जो आसतलो, लोकांचे हित सांबाळपाचे दृश्टीन जातलें. आनी BJPक ज्यो उकळ्यो फुटला की अलायन्स कॉलॅप्स जाली पळय, आज BJP इतली सापशेल फेल जाल्या, तांकां ओन्ली थिंग दॅट दे कॅन कन्सोल देमसेल्फ एंड दे कॅन फील हॅपी इज बाय सीइंग दॅट ऑपोजिशन इज गेटिंग डिवायडेड. बट तशें कांयच ना, इतलें तांच्यांनी खूश जावपाची गरज ना. वी आर ऑल टुगेदर एंड आम आदमी पार्टी एंड काँग्रेस पार्टी अलॉंग विथ अदर ऑपोजिशन पार्टीज will collectively fight and defeat BJP in Goa. Yeah, but Sunil, it is also the responsibility of the alliance partners that they don't give such an impression to the people. The impression is that the alliance is in tatters even in Goa. That should not have happened. I just want to make one point. See, I agree with you. It is an alliance that has been announced. पण this is actually a very historic alliance. अशी alliance केन्नाच जावंक ना. आणि especially with the parties involved, we have always fought elections against each other. Why are we coming together today? Because the situation is such. There are of course the usual issues of price rise, unemployment, corruption, सगळे आसाच. पण today the biggest issue that the country is facing is that आमची देशाची जे constitution आसा, that is at threat. आमच्या देशाची जी डेमोक्रेसी, लोकशाही जी आसा, ताजेर वार चल्ला. सो द सिच्युएशन हॅज कम टू सच अ फ्रंट दॅट
2024 election could possibly be the last election in this country for a long time. So the reason for this alliance No, is a we very understand serious the reason. one. No, Prabhakar, Valmiki, I'm we just saying understand the that- reason. So what I'm saying is that Yeah. we are not all natural partners, and we agree with that. We have fought against each other. But today, to save the nation, we have come together. Okay. There will be some hiccups. Okay, There okay. will be some problems. Cleophas Bab, Why do you feel that तुमके- it is going to be perfect marriage? Okay, I'll come to that. But Cleophas Bab, you wanted to make a point. Yeah. No. All that I was trying to say is that, see, the alliance was announced earlier. Valmiki is right, 100% right, that there are issues of democracy, there are issues of dissent, there are issues of constitution, but all the parties are not building such a narrative against the government. See, there has not been a single public rally held. There has not been a single morcha held. There has not been a single public agitation held. See, all these people are sitting in studios and discussing all this. See, I would say there would have to be two narratives which Valmiki himself has spoken. Issue of, say, price rise, issue of unemployment, one narrative, issue of democracy, two narratives. They have to combine into one by all of them if it is a pre-poll alliance. If it is not a pre-poll alliance, then it's okay. But when you are announcing a pre-poll alliance, you will have to go unitedly to the people. Valmiki, I think the question, the simple question to connect a case in point, South Goaचीच जर घेतली, is that a public posturing? Has it come to such a level that declaration of a candidate has become a matter of public posturing? जसे दोतरान सांगले, all those things should have started by now, and I agree with Advocate Cleophas. And for that, candidates should have been announced soon. There has been some delay, and that is why from our end, to get that advantage, we announced some candidates. जसे आता आसामान जसे सांगले तुमका 3 candidate almost 2 weeks ago we announced. They have started working on the ground, and they are getting an excellent response. I believe that Captain Wenzi also is going to start his campaign, and in fact has already started campaign in some ways. He will also get a very good response. So I believe that the time is of the essence. And of course, Congress may be taking a little more time, but I'm sure they will also understand the urgency, because hardly 2 महिने उरला, and all the parties in the alliance will soon agree on seat sharing, and there will be names and faces to the alliance constituency by constituency. Yeah, the correct words of muscle flexing. Aye. And then he says muscle flexing, and then he says both the presidents went to Delhi and came together. No, but which means Valmiki that, Bab आमका सांगता की Wenzi will start his campaigning म्हणून. see, again, that is part. No, that that is should part not of be- muscle flexing. That is part of public posturing. That is a strategy. Yeah. And they are not wrong. With See, that may be a strategy to extract something more for them. With yesterday's meeting of both the presidents, state presidents of Aam Aadmi Party and Congress Party, along with some central leaders, only one thing I can tell at this moment, without spilling more details out, is that Goa can be rest assured that it is going to be a strong opposition, it is going to be a strong alliance that is going to fight to save this democracy, and that is going to fight tooth and nail the BJP in the interest of Goa. I look at only one thing, Ajay Pramod, परस चड म्हाका दिसता that हांवें in कितें सांगप South will be Goa, disclosing the party Wenzi will strategies. not be the alliance candidate. Yeah, you are saying that Wenzi will not be the alliance candidate. Okay, this is a very interesting point आमी येऊया. But सुनील, वाल्मिकीने एक खूप इंटरेस्टिंग मुद्दो काढला आणि जो क्लिओफास बाबांनी मांडला की इलेक्शन 2 ते 2.5 महिन्याचे येऊन पावला, तरी पर्यंत तो कॅन्डिडेट कोण हाजेर जेन्ना अशी परिस्थिती आसतना ती राज्या भितर आसूं किंवा तुम्ही म्हणटा तशी देशा भितर आसूं, इतलो स्लो पेस जो तुमच्या पक्षाचो आसा तो तांची जर म्हणणें आयकलें तांकां परवडना. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? पळय, एक गजाल म्हणल्यार गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा, मतदारांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. ती म्हणल्यार आज इंडिया अलायन्साक रुलींग पार्टी इतली भिल्या की आज ओवरऑल जो नॅरेटीव चालू आसा तो इज अबाउट द ऑपोजिशन एन अलायन्स एन द ऑपोजिशन युनिटी एन अलायन्स युनिटी. कित्याक आमी पळयता की आज बीजेपीची कॅन्डिडेटूय डिक्लेअर जमना, नॉर्थ गोवाचो जमना, सावथ गोवाचोय जमना. देर इज कन्फ्युजन इवन इन बीजेपी. दे डोंट नो वेदर श्रीपाद नायक विल बी गिवन टिकेट और सावथ गोवा. तर आमी पळयला दिगंबर लिडर लायक दिगंबर एंड अदर लिडर्स हॅव पब्लिकली डिक्लायन दॅट दे डोंट वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट. सो ही परिस्थिती आसतना म्हाका
एक गजाल कळना की एवरी टाइम वाय इट इज द डिबेट्स अँड डिस्कशन इज अबाउट काँग्रेस अँड Because ऑपोजिशन they have पार्टीज. declared the candidate. Who has declared the candidate? Aam Aadmi Party. Let Aam Aadmi Party declare the candidate. But Somebody has declared see, the candidate. officially, let them declare the candidate. Yeah. Ultimately, I have told you after yesterday's meeting, what is going to come out in next few days is going to be in the interest of the state. Okay. As far as opposition is concerned, म्हाका दिसता आज एक्चुअली डिबेट हे गजालीचेर जावपाक जाय आसली की जे लोकांनी हाफ रेटीक देवाक विकलो, धर्मांक विकलो, जे लोकांक देव धर्माचो तांच्यांनी जो इन्सल्ट केला, लोकांचो मॅन्डेटीचो इन्सल्ट केला, ते आज सत्तेची फळां तोडपाक बीजेपीन आसा. ते लोक फाटल्या काही दिसांनी ताजेरूय फोटो करया ऑप्स आसूं. ताजेरूय definitely debate करया. फोटो ऑप्स करपाक फंडपेटयो दिता, कोण नंदी दिता, काल तीर्थयात्रेक गेल्या. बाबा हे लोकांक देव आनी धर्म हो खरो तांकां विश्वास आसा, हे लोक खरेच ताका विश्वास दवरता काय इलेक्शना पयलीं लोकांक पिशान काडपाचो प्रयत्न करता. खरी जाल्यार डिबेट हे गजालीचेर जावपाक जाय ताजेरूय आसली. करया डिबेट आणि ताजेर डिबेट जावप अत्यंत गरजेची. बट या क्लिफादर या All that I was trying to say is, Sunil is also right that BJP has not declared their candidate. But BJP has a strong organization. BJP is a cadre-based party. Congress is a mass-based party. It is you, that is Congress party, that must declare their candidates so that the mass-based party gets more time to canvass with the people. In a cadre-based party, it is a matter of command, and the command is taken to the booth level, which such a organization is not there with the Congress party, and that is why they have to decide their candidate early. वाल्मिकी, आय एम कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. तो म्हणजे नॉर्थ गोवाचो. हे जर मसल फ्लेक्सिंग म्हणया, आमी पब्लीक पॉस्चरिंग म्हणया, हेच जर तुमकां करपा आशिल्लें, तुमी नॉर्थाक करपाचें न्ही, ज्या जाग्यार काँग्रेसीचो सिटींग एमपी ना. सावथाक कित्याक? न्ही, लायक आय सेड, आमी अलायन्स धर्म फॉलो करता. वेर एवर वी हॅव अनाउन्स्ड, आमी अशें म्हणूंक ना की आमकां सगळे सीट ह्या राज्यान जाय. इवन दिल्लीन, वेर वी हॅव अ गव्हर्मेंट वीच अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी ट्वायस इन अ रो, थंय सुद्दां आमी म्हळा थंय 7 सीट्स आसा, थंय आमी काँग्रेसाक एक दिवपाक तयार आसा. सो इन दॅट स्पिरीट वी हॅव लेफ्ट 1 सीट फॉर द काँग्रेस हियर. We have announced South Goa because we feel our candidate has the best chance as the India Alliance candidate to defeat the BJP candidate, and there is no two ways about it. I also want to address what Cleophas Bab said, is that as of today, even though we may not be campaigning with candidates, AAP, Congress and all the 28 parties have very good public support. We have vote share among the public. And we have MPs. आज 120 सुमार MP ऑलरेडी ह्या अलायन्साकडे आसा. आणि इफ यू जस्ट यूज मॅथमॅटिकल एरिथमॅटिक तुम्ही यूज केले न्ही जाल्यार दॅट 120 goes to 350 with just the assumption of a 1-to-1 fight. And that is what is carrying the BJP so badly. तुमकां चंदीगडाचो एक्झाम्पल दिता. चंदीगडाची म्युन्सिपालिटीची इलेक्शन वॉज द सेमी फायनल फॉर द इंडिया अलायन्स. इट वॉज अ टेस्ट वेदर इंडिया अलायन्स विल वर्क ऑर नॉट. चंदीगड म्युन्सिपालिटीचे 36 वोट्स आसता, 36 हे आसता कावन्सिलर आसता. तातूंचे सदांच 16 बीजेपीचे आशिल्ले, 13 आम आदमी पार्टीचे आशिल्ले आनी 7 काँग्रेसीचे आशिल्ले. आनी बिकॉज ऑफ दॅट स्प्लीट सदांच बीजेपीचो मेयर जातालो. सो दिस टायम वी टेस्टेड द इंडिया अलायन्स आनी आमचे 13 आनी 7 20 जाले. आनी वी वर शुअर टू विन. But to avoid that victory, to avoid that news that India Alliance is working, the numerical mathematics is working, बीजेपीन कितें केलें तें सगळ्यांनी टीव्हीचेर पळयल्लें आसा. दे एक्चुअली दे डिफाइल्ड द बॅलट्स आणि फेक वोटिंग. येस येस. बिफोर आय गो टू सुनील, क्लिओफास बाब, हांव त्याच नॉर्थाच्या मुद्द्याचेर येता. डू यू थिंक हे मसल फ्लेक्सिंग पब्लीक पॉस्चरिंग जर करपाक जाय, नॉर्थ वूड हॅव बीन एन आयडियल कॉन्स्टिट्युएन्सी? No. South No. Because South. Aam Aadmi Party, because they have declared the candidate. I will be very clear. Yeah. South is the place where they can muscle flex. Okay. In North, it is almost a foregone conclusion that a seat is going to BJP despite the alliance. Yes, सोडून दिला. Not सोडून दिला. I will slightly. Not सोडून दिला म्हणता तुम्ही. Yes. There is no way. I will slightly disagree with Dr. Cleophas Bab. कित्याक म्हाका दिसता जशी ती सुपरफिशियल परिस्थिती बीजेपी एक क्रिएट करता, तांचो ते एक भ्रम तयार करपाची तांकां संवय आसा. आमी पळयला फाटल्या दिसांनी बीजेपी इतले रेटल जाल्या, युनायटेड ऑपोजिशन. पळया तुमी गोंयान आतां 2 एग्जाम्पल्स तुमी घेया. गोंयचे 2022 विधानसभेचे इलेक्शन, जेन्ना वोट स्प्लिटाचो डायरेक्ट बेनिफीट बीजेपीक जालो. बीजेपी नाल्यार सत्तेर येवचीच नासली. काँग्रेसीचो, आम आदमी पार्टी आनी आरजीचो आमकां खबर उरता तांच्यांनी लास्ट मुमेंटाक तो वोट स्प्लीट कितें केलो तो, ताचो डायरेक्ट बेनिफीट बीजेपीक गेलो.
हें सत्य परिस्थिती आसा. ही सगळ्यांचे फिगर्स प्रत्येक मतदारसंघान वोट कशें स्प्लीट जाल्या ते लोकांचे मुखार आसा. हेंच एग्जाम्पल रिसंट चंदीगड म्युनिसिपल इलेक्शन जर पळयशात, काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी एकठांय जावन जे आउटकम ताजो जाला ताका बीजेपीक इलेक्टोरल प्रोसेसूच तांकां डिसलॉज करचो पडलो आनी तांकां तो सुप्रीम कोर्टान अल्टिमेटली स्ट्रायक डावन केलो. हें एक्चुअली बीजेपीचे तोंडाचेर थापट जे ते डेमोक्रेसी कडेन मेडल करपाक पळयता पळय ते. आतां कमिंग टू नॉर्थ गोवा, हय बीजेपीक एक खबर आसा, सगळ्यो जर ह्यो ऑपोजिशन पार्टी एक जायत आनी गोंयान म्हाका दिसता फाटल्या कांय दिसांनी सुद्दां आमी पळयला बिफोर द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सुद्दां काँग्रेस, आप आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जी ऑल्दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया अलायन्स एज सच, बट गोवा फॉरवर्ड पार्टी वॉज पार्ट ऑफ द काँग्रेस लेड युनायटेड ऑपोजिशन बिफोर द 2022 असेंब्ली इलेक्शन. आनी तेन्ना म्हाका दिसता ते ताजे परफॉर्मन्स सुद्दां पळोवन तो विजय सरदेसाय जो बॅकफुटार घालता सरकाराक ते पळोवन बीजेपीन एक प्रोपोगंडा चालू केलो की तो बीजेपीन वता. तेन्नाच 6 फेब्रुवारीक नरेंद्र मोदी गोंयान येवपाचो आसलो, जाल्यार 6 फेब्रुवारीक ताजी एंट्री जाता. हो प्रोपोगंडा तयार केलो, एक हवा क्रिएट केली. सुनील, नॉर्थाच्या बाबतीत कितें? हांव थंयच येता. जाल्यार अल्टिमेटली म्हाका दिसता तांचो तो प्रोपोगंडा कोलॅप्स जालो. मोदी येवन गेलो. विजय सरदेसायन जशें फाटले इलेक्शना पयलीं सांगलेले 2022 की ऑपोजिशनान जर काँग्रेसी बरोबर अलायन्स आसा आनी काँग्रेस जर ऑपोजिशनान उरत जाल्यार आपूण ऑपोजिशनान बसतलो म्हणून ताणें आपलें तें फॉलो करीत तो ऑपोजिशनान आसा. आनी म्हाका दिसता आमचे जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, बाकीचे आमचे MLAs आसा, तांच्यांनी सगळ्यांनी बरोबर काम करून जे परफॉर्म केला तो इतले लायटली तूं घेवंक शकना की सगळ्यो पार्टी एकठांय आसल्यार बीजेपी जिखतले म्हणून. तो नेरेटिव्ह जो बीजेपी चलयता, आमचो नेरेटिव्ह, दे आर कॉन्फिडंट. तुम्ही सगळे जाण सामके सावथाचे फोकस कोण सावथाचेर फोकस करता? आमचो फूल फोकस दोनूय सिटाचेर आसा. आमचो फूल फोकस म्हळ्यार हांव इंडिया अलायन्स म्हणून उलयता. हांव हांगा काँग्रेस म्हणून उलयना. हांव जे आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना हांव इंडिया अलायन्स म्हणून उलयता अलॉंग विथ द अदर ऑपोजिशन पार्टीज. दॅट द फोकस इज ऑन बोथ द सीट्स. फोकस इज ऑन विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन बोथ नॉर्थ गोवा एज वेल एज साऊथ गोवा. बट द फॅक्ट लोकांनी लक्षात घेवपाची गरज आसा, बीजेपी ऑपोजिशन युनायटेड नाका. कित्याक तांकां एक फॅक्ट खबर आसा, ऑपोजिशन जर युनायटेड येत, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज जर एकठांय येत जाल्यार बीजेपी फाल्यां घरा वतली. ओके क्लिफर्ड, हांव लास्ट हाजेर ते व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल की फाल्यां समजा आतां आमी तुमी ते पब्लीक पॉस्चरींग म्हळें, जरी वाल्मिकी बाब म्हणटा की तांचें कॅम्पेनींग स्टार्ट जातलें, सुनील म्हणटा आमी दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी सामकी सिरियसली घेतात. पण एक गजाल आमकां आतां म्हाका दिसता क्लियर जाल्या की गोंयाक काय 1-to-1 फायट जावची ना. कारण 1 फायट जावची ना कारण बट आय स्टील फील हय आप एंड काँग्रेस विल बी टुगेदर. हय बट आरजीन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्यात. आरजीचे कॅन्डिडेट नॉर्थाकय आसा, नॉर्थाक स्वता मनोज परब कॉन्टेस्ट करता, सावथाकय तांणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला. इन दीस ट्रायंगुलर सिनारियो हाव आर यू लुकिंग एट द इक्वेशन? See, last assembly elections, AAP was there, and AAP and Congress could never come together. Sunil is slightly wrong in saying that there was division of votes. There was division of votes with RG and TMC because AAP was already there in the fray. TMC and RG, to a large extent, destroyed their chances. But I feel in a Lok Sabha poll, there is no third place. The third person will be pushed out. So, I don't expect RG to do much. But I still say that the parties should not give an opportunity to RG to garner votes by their candidates. तुम्ही म्हणतात होच डिले आणि डिलीडिंग No. I am only saying that the alliance should give good candidates. या आणि बेगीन And because particularly in the south, I am saying that the candidate would decide the seat. वाल्मिकी व्हेरी क्लियर ऑन दॅट पॉयंट ओनली की एक गजाल फाल्यां समजा तुम्ही एक जरी जाले जाल्यार ट्रायंग्युलर कॉन्टेस्ट आसात न्ही गोंया भितर? ना, ट्रायंग्युलर कॉन्टेस्ट एक्चुअली हांव सगळ्यां कडेन मागता हुएवर इज सेईंग की आनी कॅम्पेनींग अगेन्स्ट द बीजेपी सगळ्या पार्टी कडेन मागता की दे शूड सपोर्ट द इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट वेदर इट इज फ्रॉम देअर पार्टी ऑर एनी अदर पार्टी. फॅक्ट असो आसा की आज NDA जी आसा खंयचेंय इलेक्शन पळयल्यार 2/3 ऑफ द पीपल आर वोटींग अगेन्स्ट देम. ओन्ली 1/3 वोट्स घेवन बीजेपी सदांच पावराचेर येता. आनी बरें पावराचेर येता दॅट इज डिफरंट, पूण पावराचेर येवन जी एक कर्तुतां करतात
जशें सांगलें, टुडे द इशू इज नॉट जस्ट द युजल इलेक्शन इश्यूज, टुडे द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री इज करेक्ट बट तुम्ही आज जेन्ना हांव मनोज परबाक ही गजाल विचारता तो म्हणटा आपल्याक कोण अप्रोचूच करना, आपल्याकडे कोण उलयत ना, मागीर ह्यो गजाल घडपाची कश्यो? न्ही, जशें सांगलें थोडो टायम आसा, लेट अस सी हाव थिंग्स डिवेलप. पूण द फॅक्ट इज दॅट हें इलेक्शन जें आसा न्ही अँड दीस अलायन्स दॅट हॅज हॅपन्ड तें फक्त इलेक्शन जिखपा खातीर न्ही, इट इज टू सेव इंडियाज डेमोक्रेसी. But I do not know whether RG is ready to have an alliance because all indications given by RG is they do not want to have an alliance. At least that is the indication they are giving because they want their party to grow. That seems to be the ओके motto फायनल of that सुनील party. ट्रायंग्युलर कॉन्टेस्ट हो नॉर्थाक तर आतां अशी परिस्थिती आहा की मनोज परब स्वता कॉन्टेस्ट करता, ट्रायंग्युलर जातलो. हाव आर यू लुकिंग एट दिस ट्रायंग्युलर कॉन्टेस्ट? ना, म्हाका दिसता गोंयचे लोक बरेच समजदार आसा आनी फाटल्या 2022 इलेक्शनान लोकांनी पळयला की वोट स्प्लीट जालो, लोकांचो वोट डिवायड जालो की बीजेपी सत्तेर येता. जे लोकांक बीजेपी सत्तेर आयिल्ली नाका तांच्यांनी विचार करून इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक वोट मारचो पडटलो. ना जाल्यार जे ब्रिटिशांक चे सपोर्टींग जी भारतीय जनता पार्टी आसा, ज्यांच्यांनी स्वातंत्र्य लढान केन्नाच कसलोच भाग घेवंक नासलो, ते पार्टी ते ब्रिटिशांची स्ट्रॅटेजी वापरता, डिवायड एंड रूल. तांकां खबर आसा आपल्याकून 2/3 वोटींग आपल्या अगेन्स्ट जाता जाल्यार अश्यो तुम्ही आज डिवायड कितें करप. सांगतात? आमी काय सांगपाची गरज ना. लोकांनी प्रत्येकान विचार करपाक जाय की खंयच्या पार्टीन वोट स्प्लीट केले आनी कोण सत्तेर तुम्ही आयले. लोकांचेर परते. सोडटात. हे लोकांनी प्रत्येक यंगस्टरान, प्रत्येक युवान जो अनएम्प्लॉयड आसा, प्रत्येक जो मनीस आज गोंयान म्हारगाये खातीर, करप्शना खातीर, भ्रष्टाचारा खातीर सफर जाता, ताणें हो विचार करपाची गरज आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. जशें सुनिलान म्हळें आयची डिबेटा भितर म्हाकाय पॅनलिस्टांनीच खुबशीं सजेशनां केलीं, हाजेरय डिबेट कर, ताजेरय डिबेट कर म्हण. सो सुनील, आमी डेफिनेटली त्या सगळ्या विशयांचेर डिबेट करया. एका डिबेटान इलेक्शन म्हातारी जायना अशें म्हणटा हांव तुगेलो. सो आज ह्या विशयाचेर आशिल्ले, ह्या विशयाचेर आमी आज थांबतात. मुखार आनीकय ह्यो चर्चा आतां आमी घेवन येतले तुमचे मुखार. बट लोकांची तकले भितर अशें क्लियोफा बाबांनी सुरवातीक सांगलें, दीस इज अ कायंड ऑफ अ सायकोलॉजिकल वॉरफेअर ऑल्सो. आनी लोकांच्याय तकले भितर कांय दुबाव तयार जातात, ताची क्लॅरिटी आनी विस्कटावणी दोनूय जावची म्हणून आज आमी हो विशय घेतिल्लो. वाल्मिकी बाब, क्लियोफा बाब, सुनील बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.